बाबाचे बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्व तुमचे सवे असो. बाबड्यानो आयज आमी परब संभ्रम जावं आमचे इगोर्जेन सावथ सायबिणीची भलायकीची सायबीण. आनी आयच्या काळार अदीक करून जेन्ना कोविड-19 ही व्हायरस चलता आख्या संवसाराक आनी लाखांनी लोक मेलो, आतां अदीक करून आमकां सायबीण मांयची गरज आसा. तिचे कडेन मागुया आयच्या दिसा आमचे इगोर्जेन आमचे फिरगोर्जेन फेस्त म्हणटूच खेरीतपणी हे पिडेशिडेंतले आमकां राख म्हण गरज ना ती आमकां राखतली, पूण आमी मागची गरज आमकां लागना जावं. आनी हो व्हायरस जाता तितलो बेगीन कवर जाले बरो म्हण पयस जाले. तसले जायते व्हायरस आहात आनी हो एकदम पेरिगूस. म्हणटच हे भलायकी आमी मागुया आनी भलायकी सांबाळुया जण एकल्याची आनी पेल्याचीय भलायकी. जायते फावटी आमचे वरवीं बिगडटा, जायते कडेन तशें जालां आनी जाता. देखून आयच्या दिसा हें मनान धरून ह्या मिसाक तयार जातना हाच्या पातकांचो ग्लास करुया, तांचें मोगसाणें मागुया. हांव बाकी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चालून सांगता, मनान चिंतून आनी अनुसरून वायटाचो बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध. ह्या म्हजो भगवान सदांच सांगपाक बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्ववेदार देव आमची काकूत करून आमची बातकां मोगसून आमकां ससांच्या जिविताक पावो. आमेन.
तुझ्या भुरग्यांक सदां कुडियोत्म्यांची भलायकी दी आनी बागेव निद्यांक बरी मारयेची विनवणी हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतूच बगूंक आमकां भावय आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता राज करता देवा सासणाच्या सासणाचे दीस कोश्टवतल्या वावराड्याचे कशे न्हय गुलाम सावलेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचे चिंता तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी खोतीन भायर म्हाका आनीक कांयच ना अंतुर्नार पळोवन हांव चिंता केन्ना दीस उदेतलो पूण रात सोरोन सोरोना सकाळ जायसर हांव सगलोच तळमळटा विणप्याचे सुता गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बोरवासो दवरिनासतना ते सरले म्हजें जिवीत एक सुवास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक वाकाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता परतून म्हणुया सर्वेस्पराक वाकाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता सर्वेस्पराक वाकाणात तो भोव बरो ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात आमचो देव भोव मोगाळ ताका आमी वाकाणूंक फावो जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा जाबाब सर्वेस्पराक वाकाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता तांचे गाय बांदून तो पेकयता नोकेत्राचो आंकडो ताणेंच थारायला दर एकाक तो नांवान अळकोता जाबाब सर्वेस्पराक वाकाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता थोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पर ताचे जाणवायेन मीठ मेर ना खालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता जाबाब सर्वेस्पराक वाकाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता बागयोन पावलोन कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हळ्यार म्हाका वडवीक न्हय तो एक म्हाका कायदो तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा म्हजे खोशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी पूण म्हजे खोशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव ते फुकट परगट्टा तातूंच म्हजी मजुरी आसा सगळ्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बरोबर हांवूय अशोक जालो थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडूंक घेवंक हांव सगळ्यांक सगोट जालो शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव कोत्ता देवाचें उतर हें उद्गार Sorves for Ram, sorves for
येसो तुमचे सभे आस तुमचे सभे आसूं मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोब आनी जोमा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान अंथरुणांत पडलेली आसली आनी तांणी ताका रोखडोच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामूस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटा घराक आनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताची सरशें हाडलीन. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून एक खेट जाल्ली आनी जिन्सां भासांच्या खूब व्हडलीकारांक ताणें बरी गेली. जायते देंवचारूय काडले आनी तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांवान ताचे संगती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच तांणी म्हळें सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचूं या, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलेयान भोंवून ताच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देवचार काडटालो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान गेल्या आयतारा दीस एक धाकटुली काणी सांगून देवाचें उतर हांवें इस्कूट आयिल्लें तें नोयान सांगता. एक प्रिन्सेस आसली. प्रिन्सेस म्हणजे आतां फेसबूक उगडशात तुमी जाय ते चेडे जाय त्या चेडवांक माय प्रिन्सेस म्हणटात. तो कसल्या प्रिन्सेस न्ही ते प्रिन्सेस जावन आसा व्हडले कुळयेचें चेडूं जें व्हडले कुळयेनूच काजार जावन ती कुळी चडोवपाक आनी आपणाची फामील करपाक तीं रावतात. असली एक प्रिन्सेस एकलें चेडूं आसलें आनी दुसरे फॅमिलीचो प्रिन्स आसलो. तसोच तो वावुरतालो, ताका तें लायक जाल्लें आनी तो वावुरतालो ताचो मोग जोडून घेवंक आनी ताचो मोग करतालो आनी तो रावतालो ताका आपणाची फुडाराची पोतीण करूंक आनी तिचे बरोबर आपणाचो घराबो करूंक म्हूण. आनी तें ताका मानून घेवपाक तो जायतें करतालो. बरें आपणाच्या जिवाक बरें जावपाक आनी आपूण अदीक बरो, फॉर एग्जाम्पल बरो दिसपाक, बरो घट जावपाक, मजबूत जावपाक, जावं बरें भशेन उलयतालो आनी हें सगळें कितें करूंक जाय तितलेंय ताका मानशा. इतलो ताणें केल्या उपरांत काडल्या उपरांत फायनली तो रावतालो तें ताका विचून काडटलें म्हण आनी ताका म्हणटलें म्हण हांव तुजे कडेन काजार जाता. पूण कितें जालें, एक व्हडलो डिसअपॉयंटमेंट ताका जालो. तें काजार जालें कोणा कडेन म्हाका उतर येना त्या वक्तार कांय नजो. तो खोरवंत घेवन मोदेर कातूता पळय ताच्या चेड्या कडेन. म्हणल्यार खंय पावलें, प्रिन्सेसेक तो ऑर्डिनर लोकांच्या मुखार तो मोदेर कातूता. आदीं व्हडल्यो खोरवंती घेवन व्हडलीं पेडां हाचीं झाडांची वयर धरून दोग जाण खोरवंत कातूताले आनी थंयची ती म्हणणी आयल्या हांव सकयलें खोरवंत म्हणजे हांव ल्हान, वयली खोरवंत म्हणजे वयर आसता तो व्हडलो मनीस. हें म्हणणी आहा हांव जावन आसा सकयली खोरवंत म्हण.
म्हणटच तो हे पळय ही आहात शॉपां आहात मोदेराची ती कातरून कातरून आतां मिशीन आहात म्हणटू ताचे कडेन ताच्या चेड्या कडेन तें काजयता आनी कसलो डिसअपॉयंटमेंट त्या प्रिन्साक व्हडल्यान व्हडलो कोणूय म्हणटलो तोय म्हणटलो हांवें इतलें केलां ताणें कितें केलां तो खोरवोन घेवन मोदेर काजयतालो ताणें कितें म्हूण केलां ताजे कडेन कित्याक काजयतालें तर तें हें कितें पिसाय न्हय ती एक आनीक एक कडेन एक म्हणणी न्हय ती खबर ती खरी एकलो चेडो ही बारीक एकदम बारीक चेडूं कडेन काजर जालो आनी आनेकलो कोण रावतालो तो बऱ्या एका चेडवा कडेन काज जातालो म्हूण ताणें म्हळें ही अरे पोर्चुगेजीन तें ना era melhor casar com um pau म्हणजे एक बोडी कडेन काज जाल्यार अदीक बरें न्हय हाल्लें काय म्हण हो एक मानी कडेन काज जाल्यार बरें अदीक बरें न्हय हाल्लें हे भशेन हाडलें पूण सगळें हें सांगलां तितल्यानूय आमी विसरता एक गोश्ट इट्स फ्रीडम ऑफ चॉयस ऑफ द वन हू चुजीस फ्रीडम ऑफ चॉयस हांव फ्री आहा तो प्रिन्सेस फ्री आहलें चूज करपाक आपणाक कोण जाय पळयता आमी जाय ती बावडी म्हणटा न्हय अरे हो ताजे कडेन काज जाला हें ताजे कडेन काज जाला आनी कोणूच ना हल्लो एक्सेट्रा बरें तें तुमची खोशी आनी तुमची कितें म्हणटात तें आवड पूण त्या चेडवाची वो त्या चेड्याची ताका वेंचून काडूंक ताचें फ्रीडम ऑफ चॉयस कित्या पासून ताका वेंचून काडलो तें जाणा वो तो जाणा कित्याक स्टोरी सांगता कित्याक आयज साबीण माय आमी चडशे अदी करून पाद्री पासून सेरमांव सांगता आसतना साबीण माय विशीं म्हणटात ती खालती आसली ल्हान आसली आनी देवाचेर थीर देवाचेरूच भावार्थ आसलो देखून देवान तिका वेंचून काडली येस ना न्हय हय पूण हें सारकें एक्झॅक्टली तशें न्हय ती खालती आसली ती ल्हान आसली देवाचेरूच विश्वास तिचो आसलो वय खरें तरी आसतना तिचेच भशेन जाय ती चेडवां म्हाका दिसता हे भशेन ल्हान आसली आनी आपणाचो भावार्थ देवाचेरूच दवरलेलो आसलो आनी तिचे ओन घडये बरी आसली जाय ओ तिचे ओन सुबेज भावार्थ आसलो जाय दुसऱ्यांक कित्याक स्क्रिप्चर प्रमाणे सगळ्यांक खबर आसली की सरवंडार एका चेडवा कडच्यान जेरुजाल्याच्या अजी देवाच्या चेडवा कडच्यान जल्मूचो आसलो म्हणून सगळीं आशा तागीन आपूण आवय जातली म्हूण सरवंडाराची देखून त्या पासत न्हय अशें जाल्यार जाय ती चेडवां तशीं खालती आनी देवाचेरूच पातयेवन भावार्थ धरून आसली नासली पूण देवाक तिकाच कित्याक वेंचून काडली अशें घडीक ती म्हणटली तिका वेंचून काडल्या उपरांत गमल्या उपरांत सगळ्या लोकांक मारयेचे वरवीं सोडवंडार जल्मतलो म्हूण सगळ्यांनी म्हळें अशें अरे ताका तिचे जाणटेपणा ती वांसती आसली तिची आवय तिका जाणटेपणा तें जल्मलें तरी आसतना तिका वेंचून त्या चेडवाक वेंचून कित्याक काडलें तर देवान आमी इतलें केलां आसतना देवान आमकां कित्याक वेंचून काडूंक ना हें आसता हांगासरूय तशेंच फ्रीडम ऑफ चॉयस देव फ्रीली आपणाक जाय म्हूण तिका वेंचून काडटा आपणाक जाय म्हूण म्हणटच मुवमेंट न्हय सायबीण मांयक थान देवाक पूण मुवमेंट देवाक थान सायबीण मांयक आनी अशेंच जाता आमी पातकी आमी जायते फावटी खोटेपणान आसता जायते खोटें जिवीत आसता आमी भोगसवळें मागता पूण खरेंच म्हळ्यार मुवमेंट पोत्तो जाता देव आमकां सोदूंक येता आनी देव आमकां येवन बक्षिता देव आपणाची काकूत आमकां दिता मुवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम गॉड देवाक थान हो मुवमेंट सुरू जाता आनी अशेंच जालें न्हय देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमकां सोडोवपाक धाडलें ताचो मुवमेंट आमी मागूंक ना आमकां ताच्या पुताक धाड म्हणून देवान कितें करूंक जाय तें ताणें केलें तो मुवमेंट
वयतान देवाकथान आमकां पावला आनी आज पासून पावता. म्हणटच सायबीण मांयक वेंचून काडली. आतां तिचे विशीं थोडी सद्यांच्यो वस्तू आमी जाणो त्यो रिपीट करून उगडास करुया. पयले सुवातेर तिणें मानून घेवपाक म्हाका भावपणान डिफिकल्ट जालें. हांव चेड्याक वखना, म्हाका बॉयफ्रेंड हो ना, हांव काजार जावचें तें हांवें चिंतूंक ना. म्हणल्यार कशें जातलें तें? हांव कशी आवय जातली? आनी मागीर एक्सप्लेन केल्या उपरांत पडव्यान तिका तरी आसतना ती समजली ना आसतली. ज्या वेळार तिका खुणां दिली की सांता इजाबेलीक जाणटेपणार भुरगो जावचो आसा म्हूण, तेन्ना तिणें त्या बसत म्हूण न्हय, पूण तिचो भावार्थ देवाचेरूच आसलो देखून तिणें देवाचे खोशेक वय म्हळें. हांव तयार आसां देवाची आवय जावं. आनी इतल्या उपरांत फुडें वचोन जाल्यार आमी जाणो कितले वय म्हणा तातूंत आख्ख्या जिवितांत सायबीण मांयन सोंसलें पळय तें. सोंसणीकायेन ल्हानविकायेन देवाचेरूच भावार्थ धरून ती पोरसूट जायना फुडें रोखडेच नांव लावन दिवंक आज्ञा जाली हेरोदेची. सगल्यांनी सिटीन वचोन नांव लावन दिवंक जाय आसलें. लागून जेजे सायबीण मांयक 9व्या म्हयन्याचेर पोरसूट जावपाची खंयच्या वक्तार जातली म्हूण कोणाक खबर नासली. वचून नांव लावन दिवंक तिका गाडव्यार बसोवन व्हेली. आनी शेवटी थंय सिटीन पावल्या उपरांत तो वेळ पावलो सायबीण मांयचो जेजूक जल्माक हाडचो, पोरसूट जावचो. आनी तिका खंयचेच खाणावळीन सुवात मेळना जाली. फायनली जेजूक तेणें जल्माक हाडलो गोरवांच्या गोठ्यांत, दुसऱ्या उतरांनी शेणाचे घाणीन. आनी ती कितें वायट उलयली दिसता तुमकां? म्हाका दिसना. कितें गुणगुणली, देवाचेर वायट उलयली, आड उलयली, चावली ना. तें मानून घेतलें, जे भाशेन वय म्हूण मानून घेतलें तेच भाशेन तिणें तें मानून घेतलें की देवाक जाय आसलें देखून आपणें देवाच्या पुताक ह्या गोरवांच्या गोठ्यान जल्माक हाडून आनी हे त्रास तिणें भोगले. त्या फुडें मागीर परतून घरा येतच नोयान आनी एक आज्ञा केली की हेरोद सगळ्या भुरग्यांक मारूंक सोदता म्हण. कित्याक राजा जल्मला, जेजू राजा जल्मला म्हूण ताका गमलें. आनी आपणाची राजवटी वचत म्हूण भिवन सगळ्या भुरग्यांक एक वरस पासून मारून उडोवपाक आज्ञा घाली. देखून लागून जुजाक देवान पळयलें सायबीण मांयक आनी जेजूक घेवन तुमी इजिप्ताक पळोवन वचात. इजिप्ताक वचपाक म्हाका भाव भयणानो 1 म्हयनो पूण लागलो आसतलो ताका, पूण तिणें गुणगुणलें ना आनी ना म्हणलें ना. भाग्यान जेजे बरोबर तिणें करूंक जाय आसलें तें केलें. तें इजिप्ताक गेली 1 म्हयनो भर म्हाका दिसता तेन्ना चलोन गाडवाचेर बसोन करून फायनली इजिप्ताक पावली. ते आनीक त्रास तिणें भोगलेत ते. म्हण आनीक इतलो तेम हेरोद मेल्या उपरांत पोत्तून येवपाक आनी 1 म्हयनो पूण लागलो आसतलो. पोत्तून आयली ती आपल्या घरा. आनी पोत्तून येतच मागीर 12 वर्सांचो जातच पोरबेक थंयचे पोरबेक ती जेरुजाल्याक गेली. तेन्ना 12 वर्सां जेजू घरा येतच सांडलो, तांचे बरी नासलो. आनी एक फावटी 3 दिसां उपरांत मागीर सोदून काडून देव मंदिरांत जेजू मेळ्ळो. तो योग त्रास सायबीण मांयन भोगलो, खोंत भोगली, जायतें सोंसचें पडलें. पूण हो भावार्थ थीर भावार्थान तिणें म्हाका दिसता जाप काडली ना. पूण आवयपणाचें काम करूंक तिणें आवय कशी
पुताक विचार केलो, देवाचो पूत खरो, देव आसलो खरो, तरी आसतना विचार केलो, हें तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तें आमकां सांग. आनी जेन्ना जेजून तांकां सांगलें, मागीर आवयक सांगलें, तें ती समजली ना म्हूण पवित्र पुराण सांगता. ती समजली ना, तरी आसतना साबीण मागीर विचार केलो आनी जेजू मागीर देंवलो आनी ताचे बरोबर गेलो आनी पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे तांकां तो खालती आसा. तांचें उतर आयकतालो. देवाचो पूत जावन मागीर जुजायकान मारियाक खालती आसलो, ओबिडियंट. उपरांत म्हाका भाव भयणो तांचें सगळें जिवीत बरोबर जेजू सोडून वयतूच आपणाचें काम मिशन करपाक देवाचें उतर पुरगोटूंक हांव थंय भोंवतालो तें आयज आमी शुभ वर्तमानाचेर वाचलां. थंयसर जायते त्रास काडले आसतले सायबीण मांयन. शिकेम्यान जेजू खुर्सार मारलो, त्रास खांदार खुरीस घेवन सायबीण मांय बरोबर आसली, खुर्सार मारलो आनी खुर्साची मुळी ती उबी आसली. आनी फायनली तिची दूख लास्ट नेल ऑन द कॉफीन म्हणटात ते भशेन मेल्ली कूड खुर्सायली देंवन तिच्या गोपान तिणें घेतली तेन्ना ही व्हडांतली व्हड दूख तिची. पूण तिणें वय म्हणलें ते भशेन त्याच भावार्थान तिणें हें सगळें सोंसून घेतलें. म्हणटच सायबीण मांय म्हाका भाव भयणो जाणो त्रास कॉस्ट कितें पळय तें, सोंसप कितें पळय तें, ह्या संवसारान कितलें भोगचें आसता आनी भोगूंक जाय तें भावार्थान धार्मिकायेन खाद्यकायेन घेवची गरज तिणें केलें आनी आमकां एग्जाम्पल दिलो. आनी पत्तें दुसरे वाटेन पयले वाचपाक जॉबाची खबर, हे त्रास कॉस्ट जे मनशाक येतात थंयसर योग विचार आसता तो जॉबान केलो ना. जॉब म्हणटा तो कोण न्हय, जॉब म्हणटा तो कोण आसूंक ना, मनीस दादलो कोण आसूंक ना. ही स्टोरी व्हरून हो बूक बरयला, सफरींग इन द वर्ल्ड. म्हणजे हे त्रास कॉस्ट जे येतात थंयसर एक क्वेश्चन सगळ्यांच्या मनान येता वा तोंडान येता, वाय मी, म्हाका सायबा कित्याक, म्हाका कित्याक. जी पयले पार्ट जी हांवें म्हणा म्हाका कित्याक विचून काडूंक ना, तेच भशेन हांगासर सफरींग जातना हो त्रास कश्ट आसतना वाय मी, म्हाका कित्याक त्रास, हांव इतलें रोजार करतां, इतलीं नोवेनां करतां, इतलें सर्मां आयकतां, इतलें हांगा थंयसर वालांकनी आनी खंय पडटा आनी खंय खंय वचून येता, म्हाका कित्याक त्रास इतले, हो विचार येता. पूण जॉबान हो विचार केलो ना. जॉब म्हूण हांगासर आमकां स्टोरी दाखयल्या, ताणें देवाक थीर रावलो, देवाचेर भावार्थ दवरलो, सगळ्यांनी ताका सोडलो. सगळें तो एकदम गिरेस्त आसलो, सगळी गिरेस्तकाय ताची बिगडली. 7 भुरगीं आसलीं, 7 चेडे आसले, पूत आसलेत ताका आनी तेगी धुवो आसल्यो, ही सगळीं मेली. फायनली बायलूय ताका सोडून वचूंक बायलेन ताका सांगलें तूं कर्स कर, देवाक सोडून दी, ताणें तुका पळय इतले त्रास केले. पूण जॉबान देवाक सोडलो ना. देवान दिलें आनी देवान वेलें, हें ताचें मन आसलें. आनी फायनली हो थीर भावार्थ जेजूचे त्रासा कश्टांनी पासून ताणें सांबाळलो. म्हणटच हे दोनूय वस्तू एकठांय करून म्हाका भाव भयणो आयज सायबीण मांयचे मजतीन आमी वावरुया. सायबीण मांय हांवें फकत तिचें त्रास कश्ट काडले ते सांगल्यात, तरी आसतना त्या त्रास कश्टांनी बरी लोकांचें बरेंपण केलें, लोकांक बरें केलें, लोकांक पावली. काना गांवांत आमी जाणो तो एक एग्जाम्पल आमकां सांगपाक की तिणें सगळ्या लोकांक, जायत्या लोकांक हेल्प केलो, आदार दिलो, पावलो, भलायकी दिली आसतली. हाका अमक्याक बरो कर म्हूण सायबीण मांय जेजूक सांगलें आसतलें. म्हणून ती साऊथ सायबीण म्हूण आमी पासत्ता आनी जायत्या मासांनी सायबीण मांय जायत्या नांवांनी आमी पासत्ता, कित्याक ह्यो जायत्यो वस्तू सायबीण मांय आमचे पासत कोत्ता आनी केल्यो. देखून आयज हांवें सुरवातेक म्हणला ते भाशेन
हे पॅन्डेमीक ही कोविड-19 चालू आहा हें कबर जावंक आमी मागुया आनी सगळ्यांक आमकां भलायकेन बरे भशेन सांबाळ हें जिवीत बरे भशेन सांबाळूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी सगळीं मागुया. स्वर्गांत बी तुमी चारूच करा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सदांच आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं बरवीं सांबाळलो आंकां मारयेतान जल्मलो ताका पुसा जुळलो तुगेलो आनी ताका येती दिलो मेल्ल्या मदें नेवलो क्रिस्ताईचा स्वर्गांत चडलो सर्ववेदान पश्या वसल्या बसला तुमी जाण जिवी आनी मेल्यांची मुसली करून घेतलो स्वातंत्र्या पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक थोडीच मागणी आमी देवा मुखार घालुया. पयले सुवातेर पाप साहेबाक सगळ्या बिस्पांक सगळ्या पाद्रींक तांचो आत्मीक वार करतना तांकां सगळ्या विघ्नांतले वायटांतले आनी चलता ते पिडे परिस्थितींतले निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. Loyal Baba, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया. Loyal Baba, ही मागणिया. सरकारी वडिलांक तांणी भुरजेक कितें बऱ्याक पडटा आनी फायद्याचें तें पळोवन आनी आपली खुशी फाटीं दवरून तांकां करूंक जाय ती जबाबदारी घेवंक देवा लागीं मागुया. Loyal Baba, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया. Loyal Baba, ही मागणिया. सगळ्या लोकांक तांणी वायट करतात तें सोडून बरें करून जिवीत सारूंक तांकां उगडासाड म्हूण आयल्या ते पिडा बेस्तींतले सगळ्यांक निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. Loyal Baba, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया. Loyal Baba, ही मागणिया. आयज साबीण माय आमचे मायेची बरोब आमी इगोजेन आमचे इगोजेन संभ्रम जावं तेन्ना तिजे वरवीं तिजे मजतीन आमकां बरी सावध आनी भलायकी दी म्हूण देवा लागीं मागुया. Loyal Baba, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया. Loyal Baba, ही मागणिया. ओ दयाळ बाबा तुज्या पुताची आवय मारिया आमची आवय करून तुवें आमकां दिली ती आमकां आदार आनी भलायकी आनी सावध दिता देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Amen.
म्हज्या बाबणीनो म्हळ्यार तुमचें बळिदान सर्व वेदा देवापाक मंद दसले जावून म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सुवेच्या आदबाक सर्वेस्वर मारून घेवंक देवा आमच्या सर्गीच्या बाबा मनीसांतल्या तुज्या एकल्याच पुतान गोर मरितान जोडून घेतना तिच्या गोरपणी बाडूंक ना पूण तें विचित तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता दसली जावं क्रिस्त आमच्या सगळ्या उद्देशी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्वविधरांच्या आसनाच्या देवा सरकळीन सरताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो तो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो साऊथ सायबिणीक नित्यांक परिमारीक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका कंटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा आपल्या अंगवारपणाची ओडवी सांबाळून वयतात म्हणजे कृपेन तुज्या एकल्या स्वताची ती आवय जाली आनी सात्वीक प्रकाशने स्वास पयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा कंटात तांचे संगती आमचे दोळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कशें कळशपणाचो संकळीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो ताका दिन वासून मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर खंयची तेच परी जेवण ताणें कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हळें मी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमची बसत आनी समेस पुरचे बसत तेव्हा रावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात ज्या मरणाचो आत्मनो जिवंतपणाचो आमी भोगशीपणी उपास करता हो जिवीत चुंडो आनी सुरवणेची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कुडन रगो असे जाल्यार आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नवरे जायन मागता सोरेस्परा कबी तुमी चेर बेश्टलेले तुज्या पवित्र सुबेचो ग्लास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बेगेवन बाबा फिलिपनेर आमच्या कोंगळी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तुका प्रिती मकान वाडोय पुनो जेवणपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काबूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समजता तें पोट जोडीत म्हाका मोळपणे फोग कर आमा समजताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारी देवाची माय सांगाती भाग्येंदर दिता सुरकणी तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या मोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां मांडो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोग कर येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वांची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना ती घेवन गावुया दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरयता आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वात सुटोय आनी सर कथांतली वाटाय कित्याक राजपुरती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दिताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या आवातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे ताका शांती दी दुसरी एकवटान सांबाळ तुजे येता राजवड चलयता सासणाच्या सासना आमेन सम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसा तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप पडटी शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी म्हाका भोवना तुज्या एका म्हाका भोवना
तुया कोण बडे बाबा भाग्यनाकार मारियेक आमी आजमान दितना तुवें आमकां सगळींच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी सतत उलयतल्या आनी विस्वासान आतां उलो मात ते साकार मायेची देख घेवन तेजे वरवीं आमकां वाव जाल्ल्या सर्व नराची मुक्तीपणी जागरी करूंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या उदेशी सर्ववेदार देव बाप पुत्रान पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार.